शुभ वर्तमान. दर एका नगरांत आनी गांवांत वचून तो शिकवण दीत जेरुसाल्याची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडून पावतली ती थोडीच काय? ताणें तांकां अशी जापाप दिली, अशी दारोट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून एकदां दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या मुऱ्यान आमी जियेल्याव आनी पियेल्याव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकवण दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो. वायट करतल्या न्हू, सगळीं तुमी म्हजे थावन पयस सरात. तेन्ना अब्राम, इजाक आनी जाकोब आनी सोमेस प्रवादी दाबाच्या राज्यांत आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलोली पळोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदन करून आनी दांत कोल्लावन आसतल्यात. उदेंती ओस्तोमती उत्तरे आनी दक्षिणी थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसात ती पयली जातली आनी पयली आसात ती निमाणी जातली. देवाचें उतर हें.